10 lines on Tangerine in Konkani, the Olio Santaram Folla Voir. आयज आमी संतरा वयर माहिती घेया. संतरा आनी नारांजी वो लारांजी आसात वेगवेगळी, पूण आमी जायते पावटी गडबड करतात. थोड्या लोकांक समजना खंयची संतरां आनी खंयची लारांजी ती. संतरां धाकटीं फळां जी गोल आसतात आनी तांचो रंग केशरी वो नारंगी आसता. हे फळ सायट्रस कुटुंबांतले म्हणजे लारांजी आनी लिंबू एकाच कुटुंबांतली. संतरां सारकी रसाळ म्हणजे खावपाक गरमेच्या दिसांनी चड बरी. आतां उरलेली माहिती आमी फुडें व्हिडिओ पळोवन घेया. हाय and hello, welcome to my channel once again. I have already uploaded some very important videos for you guys. Please scan my channel and watch the relevant videos. So here we go. 10 lines on Tangerine in Konkani, the Olio Santaram Folla Voir. पहिले सुवातेर संतरां एक धाकटें फळ जे केशरी वो नारंगी रंगाची आसता आनी तें गोल आसता, सारको एक फुटबॉल कसो. सेकंड, ती सारकी रोसरोसीत म्हणजे रसाळ आनी खावपाक गोड लागतात, पूण थोडीं संतरां मातशे आंबटूय आसताय. नेक्स्ट, संतरां सायट्रस कुटुंबांतली, लारांजी आनी लिंबू पासून हेच कुटुंबांतली. हें फळ सारकें विटामिनान भरलां, जशें परी विटामीन सी. विटामीन सी आमकां बरी घोटाय दिता. फिफ्थ पॉयंट, हें फळ खातलो जाल्यार पयलें सोलूंक जाय, उपरांत सेपरेट करून खावपाक जाय. 6 पॉयंट, संतरां पिकनिकेक वयतना घेवन वचपाक बरीं. 7, संतरां ऊन आसलोल्या शारांनी वाडटात. 8 पॉयंट, लोक ह्या फळांचो रोस करून पियेतात कारण तांचो रोस बरो रुचीक आनी ताजो लागता. 9th पॉयंट, संतरां चडशीं शिंयाळो दिसांनी खातात, ह्या तेंपार तीं जाय तीं बाजारांत मेवतात. अँड फायनली द 10th पॉयंट, खरें म्हटल्यार हें फळ एकदम रुचीचें, आमच्या जिवाक बरें कारण गोडसाण दिता आनी जायत्या लोकांच्या आवडीचें. आखरेक शेवटाक 10 lines on Tangerine in Konkani conclusion. शेवटाक संतरां बरीं फळां जी आमकां गोडसाण दितात. ती चड रुचीची आनी खावपाक सारकी सोंपी. संतरां विटामिनान भरल्यान देखून थंडेच्या दिसांनी संतरां खावपाक जाय कारण आमकां विटामीन सी गरजेचें ह्या दिसांनी. तुका जाय ते भाशेन हें फळ खावपाक जाता, रोस काडून वो बेश्टें सोलून. There you are. We have come to the end of this important video. Do leave your valuable comments. I love this part, the comment from you guys. They help me to improve and motivate me to create better videos. So see you soon again. Take care. Bye bye. Anik mog asundi.